आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयिल्ली आसा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसो जपिल्ल्या दिवचल ह्या गांवान। आयचो आमचो खेळ रंगतलो तो श्री देवी शांतादुर्गाच्या मंडपान। आयच्या भागान आमकां कसली कसली मजा पळोवपाक मेळटा ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटली। पळयत रावा तुमचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट्स जरा हटके। आर रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागाक आमी सुरवात करता। आयच्या भागातली आमची टीम आसा टीम ए आणि टीम बी। सगळ्यांक पयलीं ओळख करून घेवया आमच्या कॅप्टनांची। टीम एच्या कॅप्टनाची नाव सांग। रश्मी भगत। तुम्ही कितें करतात? हाऊसवाईफ। हाऊसवाईफ। ओके, कितें आवड आसा, कितें करपाक आवडटा, हॉबीज कितें? अशें जेवण बी करपाचें, भोंवपाचें गाडी घेवन, टू व्हिलर बी घेवन आनी अशें एन्जॉय करपाचें, मजा करपाची। ओके, आतां ओळख करून घेया आमची दुसऱ्या कॅप्टनाची, टीम बीच्या कॅप्टनाची नाव सांग। राधा परब। कितें करता? टेलरिंग। टेलरिंग। ओके, सो टेलरिंग करतना बाकीचे हॉबीज करपाक टायम मेळटा की ना? मेळटा। कितें करपाक आवडटा? फळार बिळार सगळें ऑर्डरी घेता फळांच्यो बी? फळार ऑर्डर घेता। ओके, आनी कितें करता? सोशल वर्क। सोशल वर्क। ओके, सो तुम्ही आसा कॅप्टन टीम बीची आणि हांगासर आसा आमच्या बरोबर टीम एची कॅप्टन। आणि आमी आतां पयलीं सगळ्यांत पयलीं खेळटलीं तो आमचो फुगटांचो रावंड। आणि फुगोट्यांचो रावंड खेळपाक आमचे दोन्ही कॅप्टन मुखार येयात। एक प्रश्न जर उत्तर येता ताळी मारपाची आणि सगळ्यांत पयली ताळी जी वाजयतली तांकां हांव प्रश्न विचारतलें। आनी जेन्ना हांकां प्रश्न विचारता तेन्ना सगळ्यांनी मातशें उगी रावपाचें, प्रॉम्प्टींग कोणेंच करप ना। ओके, रेडी? फुगोट्यांच्या रावंडाचो आमचो पयलो प्रश्न। लगान पिक्चरांत आमीर खानाची जी भुमिका आशिल्ली त्या भुमिकेचें नांव कितें आशिल्लें, किंवा आमीर खानाचें नांव कितें आशिल्लें लगान पिक्चरांत? दोन्ही कॅप्टन एकामेकाक पळयतात। विचार बरोच चल्ला। दोगांयकूय येना? ओके, दोगांयकूय येना। पळया ऑडियन्सान कोणाक येताल्या, ऑडियन्सान कोणाक येताल्या हात वर करा फक्त। म्हाका दिसता हांगासर कोणाक पिक्चरां पळोवपाची आवडूच ना। आवडना पिक्चरां पळोवपाक? वा, ओके, आतांच कळ्ळां की हांगा पिक्चरां पळोवपाक कोणाक आवडना, नाटकां पळोवपाक चड आवडटा। फुडें फुडें कळटलें पिक्चरां पळोवपाक आवडटा की ना ती, कित्याक फुडें खूब प्रश्न आसा पिक्चरांचेर आमचे। आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवूच दिता आनी म्हाका दिसता प्रायज हांवूच व्हरतलें। नांव आसा भुवन। सो म्हाज्या खातीर सुरवातेक तुमी ताळयो दिवं शकतात। ओके, फुडलो प्रश्न परत एक फावटी कॅप्टनाकूच। सारकें आयकाता प्रश्न। तुमच्या घोवाच्या भयणीच्या घोवाची माय तुमची कोण लागतली? ओके, आजी माय। उत्तर दिला आजी माय आणि उत्तर चुकिल्लें आसा। तुका येता? ओके, आतां ऑडियन्सान विचारया कोणाक येताल्या? माय जाली न्ही। उत्तर दिला माय आणि उत्तर सारकें आसा। नांव सांग तुमचें? अमिता नायक। अमिता नायक हांकां मेळटा पिर्ना अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। म्हाका दिसता आतां आमी कॅप्टनाक प्रश्न विचारची न्ही, सोमते टास्क दिवया। आनी टास्क सगळ्यांक खबर आसा कितें आसा तो। टास्क आसा डान्स करपाचो। सो डान्स करतकूच पळोवया कोणाचो डान्स जर बरो जाता, समज तुमी डान्स जर बरो केलो जाल्यार आमी तुमच्या ग्रुपा कडल्यान सुरवात करतली। तुमी डान्स जर बरो केलो जाल्यार तुमच्या ग्रुपा कडल्यान प्रश्नाची स्टार्ट करुया। ओके, सुरवात करुया आमी टास्काक आनी पळोवया की दोनाय कॅप्टना मदीं कोण डान्स बरो करून दाखयता आमकां ते।
तांच्या खातीर दोगांय खातीर म्हाका दिसता चड चिंतपाची गरज ना. सांगा पळया रिजल्ट कोण विनर ती. टीम एची कॅप्टन मोठ्यान ताळयो तिचे खातीर. आणि टीम एन आपलं अकाउंट ओपन केल्लो आसा आनी तांकां मेळटा पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि प्रश्न वता तो फुडें तुमकां. मिसायल मॅन कोणाक म्हणटात. उत्तर तांकां येना. हांगासर उत्तर येता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. उत्तर सारकें आसा. आणि टीम बीन आतां आपलें अकाउंट ओपन केल्लो आसा आनी तांकां मेळटा पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि सगळ्यांक खबर आसा फुगोट्यो फुट्टकच कितें जाता ते. हांगासर आशिल्लो एमावंट वता टीम बी कडेन. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आतां फुडलो प्रश्न तुमकां. ओके, एक म्हण आसा सारकी आयकात आनी तुमी पुरी करपाक जाय. मऊ सापडले म्हणून तांकां उत्तर येना. उत्तर हांगा पळया. मूळ सापडली म्हणून खणपाक जायना. उत्तर चुकलेलें आसा. परत तांकां चान्स दिवया. मोव सापडले म्हणून कोपरान खणपाक जायना. सारकें उत्तर. मऊ सापडले म्हणून कोपरान खणपाक जायना. पयशे वयता वयता परत आयले. परत एक फावटी टीम बीक मेळटा 200 रुपयाचे हे कॅश वाउचर पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. आतां हांगासर जाल्ले आसा 600 रुपया. आनी फुडलो प्रश्न तुमकां. ओके, गायड पिक्चर पळयला. ओल्ड पिक्चर तो खूब जाणी हांगासर पळयला आसतलो. जरी पिक्चर पळोवपाची आवड ना सुद्दां तरी पळयला आसतलो. गायड पिक्चरान मुख्य भुमिका कोणें केल्ली. खंयच्या एक्टरान. देवानंद. उत्तर सांगला देवानंद. आणि उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी टीम बीक मेळटा 200 रुपयाचे कॅश वाउचर पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आता टीम बी कडे जाल्ले आसा 800 रुपया. आणि फुडलो प्रश्न तुमकां. ओके, तुमकां आमी एक पिक्चराचें नांव दितली. त्या पिक्चराची एक्टींग करून तुमी तुमच्या ग्रुपाक सांगपाची. तांकां जर उत्तर आयलें तुमची एक्टींग पळोवन तांकां कळ्ळें की तूं खंयचो पिक्चर सांगूंक सोदता तांकां जाल्यार तुमकां आनीक 200 रुपया मेळटले. तोंड हालप ना. फक्त पिक्चराचें नांव तुका सांगतलें हांव कानान. तें तुमी एक्ट करपाचें आनी दाखोवपाचें तांकां. ओके. बाबी कॅप्टन खूब टेन्शनान आयिल्ली आसा. तुम्ही कोणें सांगप ना. घर एक मंदिर. घर एक मंदिर आहे. सारकें उत्तर घर एक मंदिर. आणि परत एक फावटी टीम बीक वता 200 रुपयाचे कॅश वाउचर दिल्ले आसा पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन. कॉंग्रेच्युलेशन्स. आणि फुडलो प्रश्न परत एक फावटी तुमकांच. हवा महल खंय आसा. प्रॉम्प्ट करप ना. हवा महल खंय आसा. एकामेकाक पळोवं नाका. तांकां उत्तर येना. हांगा कोणाक खबर आसा. तुमकां चान्स आसा. हांगासर आशिल्ले 800 रुपया सगळे तुमकां घेवपाक चान्स आसा. ए 5 जाण डिस्कस थंय आनी कोणाक डिस्कस करप ना. हवा महल खंय आसा विचारिल्ले प्रश्न हांवें. ओके, कोणाक येना. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा. ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हात वयर करा. इट्स इन जयपूर राजस्थान. सारकें उत्तर दिल्लें आसा जयपूर राजस्थान. नांव सांग तुजें. गौरी गांवकर. आणि गौरी गांवकराक मेळटा पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश वाउचर. कॉंग्रेच्युलेशन्स. ओके, परत एक फावटी कॅप्टन मुखार येयात. महाराष्ट्राचे कॅपिटल खंयचे. मुंबई. उत्तर दिला मुंबई. आणि उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी तांकां मेळटा पेरणा अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी कडल्यान हे 200 रुपयाचे कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. 1200 आसा तेंच्याकडे. 1200 रुपया आसा. आणि शेवटचो प्रश्न जर तांकां सारको येना जाल्यार तेजो अर्दो वांटो वतलो तुमकां. ओके, सारको एक प्रश्न. पद्मावत पिक्चरान रणबीर हांच्यांनी कोणाची भुमिका केल्ली. सध्या 1200 रुपया आसा. आणि जर प्रश्नाचें उत्तर येना आणि ऑडियन्सान कोणान सांगलें जाल्यार आतां हेजो अर्दो वांटो वतलो टीम ए. उत्तर तांकां येना.
तुमकां उत्तर येता ऑडियन्सान उत्तर कोणाक येता इतलो सारको कॅरेक्टर तो गाजिल्लो आसा सगळ्याचे तोंडाचें नांव आसा तो इवन आमी शिगम्याच्या वेळार तुजो कॅरेक्टर पळयल्लो आसा ओके टीम एक उत्तर येना टीम बीक उत्तर येना आणि सध्या टीम बी कडेन 1200 रुपया आसा आणि उत्तर कोणाकूच येनाशिल्ल्या कारणान हेजो अर्दो वांटो वतलो टीम एक आणि उत्तर आसा अलाउद्दीन खिलजी खिलजीचो कॅरेक्टर आशिल्लो हो फुगोट्यो कशें फुटल्यो पळया हांगासर 1200 रुपया आशिल्ले जर उत्तर सारकें दिल्लें तेंचे 1400 रुपया येतले आशिल्ले पण तांकां उत्तर येनाशिल्लें आणि टीम एकूय उत्तर येनाशिल्लें ऑडियन्साकूय उत्तर येनाशिल्लें ताका लागून आमच्या रुला प्रमाणे 1200 रुपयाचो अर्दो वांटो म्हणजे 600 रुपया वतले टीम एक सो टीम एकूय मेळटा 600 रुपया आणि टीम बीकूय मेळटा 600 रुपया फुगोट्याचो रावंड आमचो ड्रॉचे सोंपिल्लो आसा दोनाय टिमां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी फुडलो रावंड खेळचे पयलीं म्हाका दिसता एक ल्हानशे विसवाची गरज आसा सगळ्यांचे मदीं गडबड आसा आणि सगळ्यांक आतां चिंततात की खंय तरी चुकले आमी सो ही गडबड मातशी आमी कमी करुया घेव एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS hallmark gold jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आणि तुम्ही पळयतात R.R. रायकर ज्युवेलर्स मरगांव प्रेझेंट जरा हटके आता खेळूया आमचो फुडलो रावंड जो आसतलो आमचो खेळ एका मिनटाचो आणि माझ्या हातीन हो बॅट आणि बॉल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें की आमचो आयचो टास्क कितें आसा तो एका मिनटान मॅक्सिमम जो हो बॅट बॉलान खेळटलो ताका मेळटले R.R. रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश ओके सो पळोवया आयची विनर कोण थारता ती पण आता खेळपाक पयलीं स्टार्ट नाव सांग तुमचें दिक्षिता परब ओके दिक्षिता रेडी स्टार्ट 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 42 ओके नेक्स्ट स्टार्ट 1 2 3 सिक्सर बारा 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ओके मोठ्यान टाळ्यो जावन दिले खातीर खेळ एका मिनटाचो हेजे विनर थारता संगीता मळेक आणि तेका मेळटा R.R. रायकर ज्युवेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि हे व्हरून तूं खेळगडा खेळू शकता खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगा सोंपिल्लो आसा आमकां विनरूय मेळिल्ले आसा आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी तो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले खेळूया आता आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले आणि हांव डेफिनेटली शिवर आसा हांगासर की ओदोळ पासून ज्या प्रमाणे हांगासर बायलो इतल्यो बडबडटाल्यो ह्या रावंडान सारक्यो एक्सपर्ट आसतल्यो
तांकां पासून खरें दिसता पळय. ओके सो हो रावंड खेळपाक कोण येतली फुडें? ओके श्रद्धा परब तुमी कितें करता? सोशल वर्क करता. ओके सो सोशल वर्क करता म्हणजे भरपूर उलयता आसतली. ओके तुमच्या पासून सुरवात करुया. तुमकां नॉन स्टॉप जे टॉपीक तुमकां येता तेचेर उलोवपाक जाय, मदीं थांबप ना. आनी तांकां टॉपीक जी मेळ्ळा ती आसा बडी. तुमकां बडये बद्दल उलोवपाक जाय आनी बडी ह्या शब्दाचो जो शब्द तुमकां मेळटा पळय त्या शब्दाचो चडांत चड उच्चार येवपाक जाय. ए खूब मस्ती करता तुका बडयेन मारतले. ए तूं खूब हें करता तुका बडयेनूच धोपडटलें. तूं कितें समजता बडयेक भियेना? बरें आहा तूं राव तुका बडयेन धरून आपडटा. कितें समजता? भियाना म्हणटा हाडू गो ती बडी. खंय आतां पळोवया मारया ताका धरून बडयेन. बरी मुगो आसता तुमकां सगळ्यांक धरून बडयेन जोडटलें. कितें समजता? बडयेन जोडचें ना म्हणून जाणा. राव येता तुमकां दाखयता. हाडू गो ती बडी मोठ्ठीशी. तुमकां बडयता बडये ना. बडी तुमी वळखना. बडयो म्हणजे कितें अर्थ खबर आहा? बरी आहात आसा बडी कशी बडयता आमी बडी कशी तुमकां. बडी म्हणजे कितें वळखना बडये? एक बडी मारल्यार बरो वळ येतलो तुमकां. काडो वळ तुमकां बडयेचो दाखोव तुमकां कितें तें. जांगार बसले काय सामके बडयेचो वळ येतलो. सुंदर उलयली तिने, सुंदर बऱ्या हितून परफॉर्मन्स केले. पण तिने खूब फावटी पॉज घेतिल्लो आसा ताका लागून आमी चान्स दुसऱ्या पार्टिसिपंटाक दिता. पॉज घेवपाचें ना. तांची टॉपीक पळय कितें ती. टॉपीक तांची आयला कुत्रो सुणो. ओके सगळ्यांगेरूच जनावरां आसता, आवडटा सगळ्यांक पाळपाक. सो घरान कुत्री आसा की ना? आसा. कुत्रो ना जाल्यार आमकां जमना. कुत्र्याक आमी सदां न्हावंक घालचो पडटा. कुत्र्याक आमी डॉक्टर करचो पडटा. कुत्रो आमकां दीसभर आमी नासली जाल्यार घर आमचें सांबाळटा. कुत्रो घरान आसलो म्हणजे घरूय साफ दवरचें पडटा. कुत्र्याक टायमार जेवण वाडचें पडटा. कुत्रो हो खरोच घरान मनशा भशेन आसता. कुत्रो पाळप म्हणजे तेजी देखरेखूय सारकी जावंक जाय. कुत्रो रातचो कोणी येयलो घरान जाल्यार ताका घेयना. अनवळख्याक तर कुत्रो केन्नाच घेयना. कुत्र्याक जितको आपूण बरो करतलो, जितकी माया लायतली तसो तो कुत्रो आमकां मालकाकूय माया लायता. कुत्रो हो सगळ्यांक आवडटा. भुरग्यांक सुद्दां कुत्रो आवडटा. आनी कुत्र्याची आमी इतली काळजी घेवची पडटा की ताका खंयसर मातशें कितें जालें जाल्यार पयलींच डॉक्टराक मेळचो पडटा. नॉन स्टॉप उलयली ती, एक पॉज घेनासतना. खरेंच म्हाका दिसता मनातले विचार तिने सांगले. घरान कुत्रो आसा सो बऱ्यापैकी उलोवंक शकली ती. आनी मोठ्यान ताळयो जाली तिच्या खातीर. उलय नॉन स्टॉप उलय आमचो रावंड हांगाच सोंपता. आमचे फुडले रावंड आनीक येतले आनी भरपूर मजा करपाची आसा. पण ताच्या पयलीं म्हाका दिसता उलोवन आनी चिंतून सगळ्यांची मातशी थकान जाल्ली आसा, थकावट जाल्ली आसा. सो घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आनी तुमी सगळ्यांना पळयतात R.R. रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. आतां खेळया आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो झटपट फटाफट रावंड. आमी तुमकां दितली एक टंग ट्विस्टर आनी तो चडांत चड वेळा कोण म्हणटा ताका मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा प्रायन अरोमा रेस्टॉरंट एंड स्काय लॉन्च हांचे कडल्यान हो फूड वावचर. ओके आनी आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो सारको आयकात कित्याक तो तुमकां चडांत चड फावटी म्हणपाक जाय. आयकात
खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. कळलं? तुम्ही म्हणा माझ्याबरोबर हा. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है. प्रत्येक खिड़कियाँ खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़कने चुकली चुकली 2 फाटी आले चुकली. खडक सिंह के खडकने से खिड़क चुकले चुकले. ये की तू सांग. स्टार्ट कर. खडकने से खड़कने से नहीं, खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कता है खड़क सिंह. पुढे पुढे पुढे. पुढे पुढे. पुढे पुढे पुढे. तू त्याच्यात एका गुन्हे राव एका गुन्हे ती करते. लिपून फाटी फाटी पोहून विशाल घराकडे घे. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के ओके तुम्ही बस किती तोपर्यंत हांगा घेऊया. किरे तरी म्हणू वाईट करा तिला कोण तू किरे. खड़क से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क से खड़कती असू असू घे तू मग. खडक के खडके खडक के खिडकिया. खडक खडक फक्त ऐकवा घेता काय ऐकवा घेईना. घे जमतले घे. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों परत एक फाटी बायकात. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. ॲटलीस्ट 5 फाटी तरी म्हणा. कोण ट्राय करता तू म्हणता. प्राईज कोणाला खायचं ना मग एक 5 फाटी तरी म्हणतात. हातीन धर बाबा हातीन धर बघू काय ट्राय करता. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह की खड़क आवाज आवाज करता. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़क सिंह के 4 फाटी झाला. 4 पेक्षा चढ म्हणपाक जाय. ओके. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से अरे कोण ना मग 4 पेक्षा चढ म्हणपाक जाय. खडक सिंह से खड़कने से खड़कता है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. ओके सो म्हाका दिसता हो प्रायज आमी दिवया. नाव सांग. आनी शीतल संजय जाधव हांकां मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्कायलॉन हांचे कडेन हे फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि आमचो झटपट फटाफट रावंड हांगासरूच सोंपता. खेळुया आमचो आयच्या भागांतलो फायनल रावंड चक दे रावंड.
आणि आमच्या इथे चक दे राऊंडची गेम आसतली ती अशी. आता खेळूया आमचो चक दे राऊंड. आणि आमच्या आयची गेम आसा ती अशी. हांगासर आमी एक वस्तू दवरल्या आणि दोनाय वटेन आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसा खेळपाक. आयची गेम जी आसा आमची डॉग अँड द बोन. ओके, सो हांगासर आमचे पार्टिसिपंट रेडी आसात, हेवटेन पार्टिसिपंट रेडी आसा. जी टीम जिखतली तांकां मेळटलो आयचो प्रायज आणि जी बेस्ट प्लेयर आसतली तांकां मेळटले आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 40% डिस्कावंट ऑन मेकिंग चार्जीस. ओके, सो पळोवया की आयचो प्रायज कोणाक मेळटा आणि हे डिस्कावंट कुपन कोणाक मेळटा ते. ओके, सो टीम रेडी. हांव नंबर कॉल आउट करतले तुमी घेवन. ओके, आणि मातशी जी ऑडियन्स आसा तेंच्यांनी मातशें तांकां चियर करा, क्लॅप करा. ओके, नंबर 3. नंबर 3 म्हणले बेस्ट पार्ट असो आशिल्लो हांकां नंबर एक तर याद ना आपले कितें ते. आनी सेकंड हिका खबर ना ती वस्तू घेवन खंय वचपाक जाय ती. म्हाका दिसली घरा वता दिसता घेवन. ओके, सो पयलो पॉयंट मेळिल्लो आसा तुमकां. टीम एक मेळिल्लो आसा पयलो पॉयंट. ओके, नंबर 1 आउट. नंबर 2 आउट. सो परत एक फावटी हो पॉयंट वता टीम 1. 5. आत्ता घडी मजा सांभाळो ना. होय पॉयंट वता टीम बी. सो सध्या 2 आणि 2 जाल्ले आसा आणि नंबर आसा 4. कितें गो लास्ट पार्टिसिपंट उरलेलो, फक्त नंबर 4 उरिल्लो. 4 म्हणले सुद्धा प्लेयर आयले सुद्धा हांगा येवन तिका याद येयली की आपला नंबर 4 न्ही पण तिचोच नंबर 4 आशिल्लो. खंय गडबड जाली कळूंक ना आणि पॉयंट गेलो टीम बी आणि चक दे राऊंडचे विनर जाता टीम बी. आयच्या चक दे राऊंडचे विनर थारता टीम बी आणि तांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाची कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स सगळ्यांक. तशेंच हांगासरली बेस्ट प्लेयर जाता नांव सांग तुजें. शुभदा गोवेकर हांकां मेळटा 40% डिस्कावंट ऑन मेकिंग चार्जीस बाय आर रायकर ज्वेलर्स. कॉंग्रेच्युलेशन्स. दिवचले गांवकार वाड्यार देवी शांतादुर्गाच्या मंडपान घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या भागान. अशीच खूब मजा करपाक, अशीच आमच्या वेगवेगळ्या इश्णींक मेळपाक. तोपर्यंत पळयत रावात तुमचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा. रेडी? ए तुमी म्हाका हांसोव नाका. हां रेडी? म्हाका तुमी दिसता न्ही एकतर सारकी. स्टार्ट. 1 2 3. सिक्सर मारून तयार ती. पीक 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 आवाज येता परत. ते बुडूच काडपाक लाय मातशे. ए ते बूट काडा गो मातशे कोण तरी. डिस्टर्बन्स. कोण ट्राय करता? लिपून फाटी पळोवन वयशात घरा कडेन.